A50. सर्वेश्वरा मोगाच्या रसणारा भेटता बलिदान. सर्वेश्वरा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन. विविध कुटुंबात जाऊन विविध देणे घेऊन वाटतान एक पोटल्या काळजाने जाऊन बोलावे हररू सोम्या तुका वंदिता. सर्वेश्वरा मोगाच्या रसणारा भेटता बलिदान. सर्वेश्वरा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन. या मिसाचे ते सॉन्ग फ्रँकी रोड्रिगस दबा कर्गन्सावनो हे मिस दिता. आज आस्ट्रेच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या. क्रिस्टीन माइक डिसोजा आणि कियाना मार्क डिसोजा. तशेंच दनपारांचें जेवण दिलां. रायमंड कुटिना काटी पडला. ह्या दोन्ही दानींचो आमी उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. स्वार्थ खातीर संपूर्ण रितीचे जिवीत जियेलो सांत आंतोनीचो आज आमी उगडास करता. आयच्या वांजेलांत सुवार्थे खातीर दिल्ल्यांक देव तितल्याच मापान फाटीं दिता म्हणलेंय आमकां आयकूंक मेळटा. जर देवाच्या उतराचेर आमी पातयणी दवरया, सुवार्थे खातीर आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संस्थांत आमची सेवा भेटोवंक आमी निर्धार करया आनी ह्या मारिपात देवाची विस्तार आशिर्वाद अभ्यासाव आमी जोडया. हे बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसार म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संस्कार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत. प्रार्थुया. आमच्या तसवा खातीर एक घडी भर मावून पडी मागया.
देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवान सांत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. जो धर्मशास्त्र पाळता तो जायती बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दानधर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवाता. अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका, कित्याक आदेशाकाल भेटोंक जाय त्यो वस्तू ह्यो. प्रामाणीक मनशाचे बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवाता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हास्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. जशे महोन्नतान तुका दिला तशे तुवें ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा, कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. ताका लंच दिनाका, कित्याक तो लंच घेना. अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका, कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. नितीवंता देवाचे सडवून हांव दाखयतलो. नितीवंता देवाची सडवून हांव दाखयतलो. यस्न कर मुझे लगे करार केले. मुझे परचे मुझे मुखासो मोकरा. देवा पणस मनसुबेदार म्हणटा. देखून मळप तो नितीवन म्हणून परगडता. नितीवंता देवाची सडवून हांव दाखयतलो. आयक मुझे परचे हांव सांगता ते आय. हांव देव वै तुजो देव. इस्रायेला तुजे विरोध हांव साक्ष दिता ती आय. तुज्या यज्ञा विशान कसलेंच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलियो सदांच मुझे हुजी सडत आसा. नितीवंता देवाची सडवून हांव दाखयतलो. दिनवासने सोयेच देवाक पेटय. महोन देवा केल्ल्यो आंगो
करी मोलाचे बलिदान म्हाका मान बता नीतिवंतांक देवाचे सडवूंक हांव दाखयतलो नीतिवंतांक देवाचे सडवूंक हांव दाखयतलो उद्गार Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हरसिल्लो जावं बाप सर्गा आनी संसाराचो धनी ताणे सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक वगडल्यात Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला ताका जेजून जाप दिली सतूच हांव तुमकां सांगता कोणेय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक भाव भयणीक भुरग्यां बाळांक भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भुंयबाटां जोडन घेतलो सांगातास दगदोणी ताका सुखाचें ना आनी मुखल्या काळांत ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला तक्षण जेजून जाप दिली सतूच हांव तुमकां सांगता कोणेय म्हजे पासत सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापाय भाव भयणीक भुंयबाटां सांडल्यार 100 वांट्यांनी ते ताचो प्रतिफळ दिता म्हूण सांगता सोमी एक दाखलो तुमकां दिता सान फ्रांसीस आसिसी नावाडीक जोवळ्यांची वस्तुरांचे वेपार करतलो असो पूत जायती ग्रेस्तकाय त्या कुटुंबांत आसली बापय आवय देवाक मानवचे मनशाय फ्रांसीस ल्हानतावन शिकोवंक बुदवंत आनी ताका क्रमेण ताच्या गांवांत सैनिकांती तो भरती जालो झुजाकी गेलो जैलाकी गेल्लो पूण जिणेचो अर्थ सोदूंक तो देवा कडेन मागतालो एक पाड पडले इगर्जेंत तो मागणी करता आसतना ताका एक आवाज या एक ताळो ताका आयकलो फ्रांसीस म्हजें घर दुरास्ती कर म्हणून आनी तें ताणें ताच्या मतीन घेतलें आनी अक्षर अशें म्हणलें बरें सक्कड सांडून घाल्लें वस्तूर सांडून सयत गेलो म्हूण सांगतात आनी अशें सोम्याची सुवार्ता परगट करूंक तो गेलो कुटाम आवय बापय आस्त बदीक भाव भयणी दिरवें धन हें सक्कड सांडून तो क्रिस्ताचो
इतलो लक्षलो पाटलावदार जालो की ताका क्रिस्ताचो आरसो म्हणूनय आपयताले. क्रिस्ता बरीच जिवीत तो जियेलो. क्रिस्ता बरीच ताचें जिवीत जालें. आनी ह्या खातीर फ्रांसिस्कान वड ताणें घेतली आनी त्या मेळांत आज संवसारभर तसो वावर सुवार्थेचो वावर चलत आसा. आनी एक दाखलो तुमच्या मुखार दवरता. सक्कड सांडून पाटलाव करच्या विशयान उत्पत्ती पुस्तकांत 12व्या अध्यायान 1 ते 4 वळीन सर्वेस्पर अब्रामाक म्हणटा, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्रांतलो, तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव दाखयता त्या देशाक वच. अब्राम देवान दाखयलेल्या जाग्याक त्या गांवचें नांव कळीत ना, त्या गांवचो खंय म्हणून कळीत ना, देश कळीत ना, तरी देवाच्या आदेशाक सुवार्थे खातीर जे देवाचे उतराक आदेश काल तो उठलो आनी भायर सरून तो गेलो. आनी त्या अब्रामाक देवाचें बेसांव कितलें पडलें गे म्हळ्यार, तुजी संतत दर्याच्या वेळे रेवे बरी आनी मळबाच्या नखेत्रा बरी जातली म्हणून देवाचे विस्तार आशिर्वादां ह्या भाग्यवंत मनशाचेर पडली. सक्कड सांडून जेजूचो पाटलाव करचे म्हळ्यार मातेव सांगता 13व्या अध्यायान 5:5 आनी 6:6 वळीन सांगता कितें म्हळ्यार, बरें मोतयां सोदून वेतेल्या एका सावकारा बरें चड मोलाचें मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदी सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. सुवार्थ्या खातीर जीव दिवचें, सुवार्थ्या खातीर आपणाचें सगळें जिवीत समर्पूचें म्हळ्यार हें. तुका जर तर ती सुवार्था तुका मेळ्ळी तुज्या जिविताक भोव आदाराची म्हूण भोगलें जाल्यार तूं आसलें पुरो सांठाय माय बापांक, कुटुंबादारांक, सैऱ्या धैर्यांक, आस्त बदीक आनी सुवार्थेक तूं वेंगताय. सुवार्था खातीर जिवांचें ती गुलोबाची गजरी न्हय. सुवार्था खातीर जिवीत दिवचें म्हळ्यार जेजू आयच्या वांजलां सांगता सॅक्रिफीस, परिक्षा आनी दगदोवणी ही बांदून दवरली बुतीच म्हूण सांग येता. दाखल्याक मदर तेरेसा सुवार्था प्रगट करूंक तिचो गांव सोडून आमच्या भारत गांवांक ती आयली. कुटाम सोडलें, गांव सोडलो, नांव सोडलें आनी सक्कडी सांडून सुवार्थे खातीर जेजू खातीर ह्या पयसल्या गांवांक भारताक ती आयली. तिका कठीण तिका मेळ्ळी, तिच्या कोब्यांचेर धाड घाल्ली. ती मनशांक कन्वर्ट तर करता म्हणून तिचेर वायट बदलाम घाल्लो आनी ह्या सोर कश्टा मदें ती घट्ट रावली, धैर्यादीक जाली आनी सॅक्रिफीस, परिक्षा दोगदोणे ती वळख जाली. आनी ती म्हणटा दुखता पर्यंत दिया, सुवार्थे खातीर दुखता पर्यंत तुमी दिया आनी तितलेच मापान ती बेसांवां मेळटात. आज मदर तेरेसाची कोवेंत सगळ्या संवसारार बरोवन आसात. सुवार्था खातीर वावर करतात, दुबळ्यां खातीर वावर करतात. कश्ट दगदोणी सुकली न्हय तरी सुवार्थे खातीर जिवीत ती आजुनी भेटून आसा. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकान 5व्या अध्यायान 40:1 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा, जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हणून लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतान भायर आयले म्हणटात. जेजू खातीर सुवार्थे खातीर कश्ट मेळ्ळे, दगदोणी मेळ्ळी म्हणून हे संतोशान बरोवन ते तांचे जिवितांनी जियेलेले. मोगाच्यानो
अशें सबार दाखले तुमकां दिवी येता. पूण हेर एक दाखलोय आमकां सांगता कितें म्हळ्यार जेजूचो मोग आसा जाल्यार म्हज्या घरांत हांवें म्हज्या संस्थांत ही सुवार्ता हांवें प्रगट करूंक जाय. आज ह्या सुवार्ते खातीर हांवें म्हज्या घरांत जियोंक जाय, म्हज्या वाड्यान म्हज्या फिरगत जियोंक जाय आनी म्हज्या ह्या संस्थांत हांवें जियोंक जाय. जोब पात्रियार्काची जिणी आमी वाचल्या. कठीण आनवरां ताचेर आयलीं, भुरगीं बाळांक ताणें सांडलें, ताची जानवरां ताणें सांडलीं, ताचें घरदार ताच्या रावल्यार कोसळून पडलें. तरी आसल्यार सर संगतींत तो विश्वासीपणान सुवार्ते देवाच्या उतराक काल तो जालो. आनी पवित्र पुस्तक सांगता ताका सांडून गेल्ल्याचे की 2 मापांनी चड ताका मेळ्ळें म्हणून. तर मगाच्यान आयच्या दिसा सुवार्ते खातीर आमकां आपण दिलेलें आमी स्विकार करया. आयचो दीस आमी सुवार्ते खातीरच भेटोवन दिवया. म्हज्या संस्थांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत जियेत आसतना म्हजेर आयिल्ल्यो आडखळ्यो, म्हजेर आयिल्लो बदलाम हें सगळी म्हज्या जिवितांत एक मेट मुखार वचोंक म्हणलें धैर्यान आमी काणगोवया आनी सोम्या खातीर जियोंक तसोच आदार आमी मागया. C4. मुंडो वायन हाडना मी आयल्या अत्रेगान ओपून दिता घालतो तांचेर काणिकांचेर बापा तुझे दैवीक पेसाव घालतो तांचेर काणिकांचेर बापा तुझे दैवीक पेसाव मोगण बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगण बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता सारकें आमच्याक मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नेक्या पुरुषाच्या देवाक सर्वीस मानून घेऊ. सरपदवेदार आनी बोबोरत्या देवा, तुझ्या भाग्यवंताच्या सांत आंतोनीच्या उगडासाक वयाज्ञ समर्पण तुझे तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुझे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुझ्या मोगान जियोवन ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां पावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळता. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती
निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्वर तू. सर्गामी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेश्वरा सेनावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारू तेणें हे म्हज्या उडासा करात. Babata so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर् जीवंतपण आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही प्रत्येकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगासो तेल्या मासो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे आभागेवन बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मुरे देवाचे माये सांगाती भगेबोन जुझे तिसपती, भगेबोन तूं धर्मदूत, भगेबोन सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू बरवी, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू तय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान शिकयल्या मागण्या आम्ही म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज जमकां येव, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्या बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुझे उदार काकूळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुझ्या पवित्र सभेच्या बाबटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती मागया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळक. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळक. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो जेजू, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना, पूण तुजो त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. D71. सोमी म्हजो गोळी काय ना फुडें म्हाका. तरणे तणासुल्ले कडेन सोरो दिता म्हाका. पांचवो सोरो दिवो बुकमोजी थांबयता. नितळ उदक दिवो शाबीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या सर्गी
पंधराक पायता सोमी मोसो कोळी काय ना मुळे माका तरणे तळासले कडे सर दिका माका सोमी मोसो कोळी काय ना मुळे माका तरणे तळासले कडे प्रार्थूया. सरपदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवान सांत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुटसुडायेन आमच्या बाबा भयण्याच्या गरजांक पावों आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुझे सोबे आसो. आणि सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडकार. जेजूचे नावे आसऱ्या केल्या सांतांतोनी वर्धापता देवसारांक तुवें धांवडायले पिडेसांक तुवें बरे केले. दर्या सांगले तूं फरमायताय. पांगड्या पांगड्या बेड्या पाय किते सणल्यार दाखोवन दिताय. ल्हाना व्हडा पुसून धरताय. महिमा सगी देवा बापा. महिमा ताच्या एकल्याच पुता. महिमा महिमा पवित्रज्ञा सदांक सस्नाच्या सस्ना. सांत आंतोनी मारिपात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिल्यांत दोगांनी पिडा गुण जाल्ल्या खातीर, एकल्याक विजा मेळिल्ल्या खातीर, एकल्याच्या कुटुंबांत समाधान आयिल्ल्या खातीर आनी 4 जाणांचे पैन बऱ्या रितीन संपयल्या खातीर, दोगांक बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर, एक काजारी जोड्या मदें समाधान आयिल्ल्या खातीर, दोगांक आनवारांतलें राखल्या खातीर, 2 घरांनी जाल्लें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर, एकल्याक भुरग्याचे देणे फोव जाल्ल्या खातीर आनी 20 जाणांनी मागिल्ले सकड उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. तशेंच तेसावां मागणी हे परी आसात. 6 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, एकल्याक वायट सवयेंतान सुटका मेळोवंक, 4 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 12 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, दोगांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक, 8 जाणांक परिक्षेंत पास जावंक, एकल्याक शेजारातय बरो संबंध आसा जावंक, दोगांच्यो कुर्तींतल्यो केजी इत्यार्थ जावंक, 4 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, एकल्याक ज्यो चोरी जाल्ल्यो वस्तू फाटी मेळोवंक, 11 जाणांचे पयशांचे समस्ये परिहार जावंक,
एकल्याची पिडा शिडा गोण जावंक एकल्या घर बांदूंक आदार मेळोवंक एकल्याचे आमाल पिवणे सोडोवंक दोगांचो बिझनेस वेवहार बरो जावंक तेगांच्या घरांनी समाधान येवंक तेगा भुरग्यांची बुद बरी जावंक एकल्याचो फुडार बरो जावंक एकल्या कानवारांतले राखोवंक 4 जणांक परीक्षेंत वचले अंक मेळोवंक दोगांचें प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन जावंक एकल्यान चिंतलें काम पंथाक पावोवंक 4 जणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक तेगांक विजा मेळोवंक 2 कुटुंबांनी समाधान येवंक दोगांच्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्याच्यो भायर पडिल्ले वस्तू मेळोवंक दोगांचे कुटुंबांत ताचे रगले तिरसोवंक एका काजारी जोड्यामध्ये समाधान येवंक एकल्याक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक दोगांक घराचें काम पंथाक पावोवंक एकल्याचें पैन बऱ्या रितीन जावंक तेगांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक एकल्याक न्हीद पडोवंक एकल्याक सुडाळ उलोवंक फावो जावंक 5 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक एक काजार एकल्याचें काजार बऱ्या रितीन जावंक दोगांक दुस्मानाच्या हातांतले राखोवंक एकल्याक फ्लॅट मेळोवंक 4 जणांक परगांवांत काम मेळोवंक एकल्यान देव बिरांतेन वाडोवंक दोगांचो ताप शेळकुंकली गूण जावंक तेगांची बीपी शुगर ची दुःख गुण जावंक आनी 9 जणांनी प्रत्येक सवाम आसात सांगातास एकट्याचे जावंक आनी 9 जणां सांगातास एकट्याचे कॅन्सर पिडा संपूर्ण गुण जमचे पासत मागणी करूंक प्रत्येक रितीन विचारले आसा आनी तशेंच एकल्याचो एक्सिडेंट जाल्लो आस्पत्रेंत असो गुण जावन भायर येवंक ह्या सोर तसवांत खातीर आनी आमच्या तसवां खातीर सांताच्या पांयां मळी दवर आमी मागया वर्त्या सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख कानवारां दंसार आनी सोर तराची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर तुजे मारिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो तण जातात बुद्धिवानाच्यो संगती तुटून पडतात तोटे उठून चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडल्यो वस्तू मेळतात ल्हान तुजे कडेन मागतात आनी मागले सोर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रहाच्या नापयन जातात आनी आमच्या सोर गरजांक तूं पावताय सोर पातये तुजे तुवन तुजे कुमोक आमी मागता इतल्या व्हडा आशेर आमी मागता तें सोर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. सांत आंतोनीच्या हातांत आसच्या जेजू बाळका कडेन आमची मागणी. मोगळा जेजू कृपेच्या आनी काकुळतेच्या जरी हांव तुज्या पांयां पडटां आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटरल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी तुज्या मरणाच्या वडयेच्या वेळार खुर्सारता तुजे आवयचेर मोगाळ दिश्ट घाल तिका सांज तबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमत बरीत काळजा मारिपात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळ दोळे म्हजे परती तुजे निर्भया व्हडा गरजेंत आनी आकांतान तूं म्हाका भगवंतपणाच्या पेटरल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी आमचे खातीर तुवें वारयलेल्या तुज्या मोलीक रक्ता मारिपात तुजे कडेन परतून मागता.
तुझे एकाकुलतीचे आणि बापाय सारखे मोगाचे दोळे परते म्हजेर तुवें क्रुसार मरून दुस्मनाच्या गुलामपणांतलो सोडयलेल्या निर्भागी पत्क्याचेर या म्हज्या कंदितांनी बेजारायन म्हाका बुजय. तुजेर हांव पातयेना, तुजेर म्हजो भरवसो दवरला. आमेन. दयाळ जेजू, म्हज्या आत्म्याच्या एकस आनी भद्र आश्रया तुझ्या पांयांक हांव पडटां. तुझ्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटरल्या तुझ्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी तुवें बाळशा रुपार ताका दिश्टीक पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशोवन ताचे तें दाखयलेल्या मोगा मारिपात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत आनी बेजारायन तूं म्हज्या आत्म्यान देवून सवकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेना, तुजेर म्हजो भरवसो दवरला. आमेन. सांत आंतोनी कडेन मागणें. निश्कळपणाच्या धव्या फुला दुर्बळकायेच्या वंस देखी कालतेपणाच्या आनंद बरी सांत आंतोनी गाभो जालो तुझे कडेन परतून मागता. तुझ्या पदवेदार आदाराखाल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी आसऱ्यांचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजेर बिरमत दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेन म्हाका पाव. सकड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची खरी तूप आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्यास व्हरतो मोग म्हाका जोडटी. आनी अशें ह्या जिणेन विश्वासान सोमयाची साखरी हांवें कर. तुज्या सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका ओगळसूंक ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. डेलिकेसो आशीर्वाद आमी जोडया. सांत आंतोनी आमा पासत विनाती कर. Cristusa posłannika mi forsancie katy. प्रार्थुया. सर्पद्वेदानी सदांच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळबोंत आदार जावं दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर अनवारांतलें सुटाशें आनी सर आमच्या परकवण्यांनी तुजी सासाय आमी भोगीशें आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या मारिफात. Amen. Sant Antoni भक्ता ओगळा पाणी मानतुका कृपा मागो दी आमकां विज्ञान सांडिनाका. जेजूचो करो शिस्तू जालोय संदेश ताचो प्रसार केलोय. विज्ञान वारां कष्टांनी दुखां दुबळ्या दाब्यांक मोगादार तुवें दिलोय. सांत आंतोनी भक्ता ओगळा आनी मानतुका कृपा मागोन दी आमकां विज्ञान सांडिनाका. जिबलेवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावादय तुवें आमकां दिलेलो भावार आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत चलयलेलो सवेसो देवो तुझ्या सर्गींच्या रसाच्या येण्यार आमचो भाग्य अत्रेक परजागृत करूं. तुझी कृपा आमकां दुखनासतना सुवातेचे बी पोषण करतली सावन रूपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी
आता जाऊनच्या खंडित भरवशान मनुष्याकुळ आणि सगळे सृष्टीचे ते बेरूपांतर हाडू तेदना वाईटाची सकत पुरती नासतली तुझी महिमा ससनाक परजतली जुबलेवाची कृपा भरवशाची यात्रिका जावनसच्या आमचे ते सर्गींच्या दिव्यतेविषयी अत्रेक नवो करू तीच कृपा सगळे पृथ्वी आमच्या सोडवंदराचो आनंदाने समाधान पसारू ससनाक आशीर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आणि मोगलाप जावं. मोगाळ पुत्रास वेळ ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां भगवान प्रसची कृपे निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे पवित्र वचन आमेन.